नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आमकां पयलीं घेयात कामार उपरांतूच मायनिंग करा सुरू। घरा बशिल्ल्या कामगारांनी रस्त्यार देऊन शिरगांवची बांदेकर मायन सुरू करपाचो केलो विरोध। मोल्या चेक पोस्टा लागसार एका बागायतीत थळाव्यांक सापडले 3 टन गोमांस। कुळे पुलिशेन गोमांसा सयत रिक्षाय केली जप्त। पुलिशेचो फुडलो तपास चालू। रामान नव्यान केल्ल्या दाव्या प्रमाण जातली चौकशी। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची म्हायती। मुख्यमंत्र्या सयत मंत्री खंवटेन न्हयकारले आरोप जाल्यार रामाच्या जबानीचेर जावची न्यायालयीन चौकशी। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकराची मागणी। नावेली ग्रामसभा साबार विशयांचेर जाली तापड। पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि प्रोजेक्टर बसोवपाची थळाव्यांनी केली मागणी। वाठारांतल्या ओल्या कोयऱ्याक लागूनय जालो बोवाळ। साकोडेच्या ग्रामसभेत जालो बोवाळ। पंचायत निधीत अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप करीत थळाव्यांनी सरपंचाक धरलो धारेर। आयतारा चांदोर ग्रामसभेत गांवांत येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध। ह्या मेगा प्रकल्पाक लागून लोकांक जातले बरेच त्रास। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मोले चेक पोस्टा लागसार 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर एका खाजगी बागायतीत सुमार 3 टन गोमांस थळावे तशेंच बजरंग दलाच्या वांगड्यांक सापडले। ह्या विशीं थळाव्यांनी कुळे पुलिसांक कळीत केले। कुळे पुलिशेन सुमार 3 टन गोमांस तशेंच रिक्षाय ताब्यात घेतली। पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा। जाले उदक 8:30 7:30 सुमार आमचे भुरगे हे गोमांस येवपाचे आमकां खंयच्यान तरी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी भुरगे सगळ्याक भोंवताले। सो पुलिसांक कट मारून गेटीच्या वयर जी कोणी हांगा मित्तल म्हणून कोणी प्रॉपर्टी घेतल्या। आतां आमकां काय खबर ना की बाबा हे मांस हांगाच कट केलां काय ते भायल्यान येयला म्हणून, कित्याक गाडी आसा खाली, मांस आसा सकयल जमनीचेर, ते आतां ह्या प्रॉपर्टीन कट जाता आनी हांगच्यानूच सायडीच्यान असो गांव वता, तेवटेच्यान गांवाचो रस्तो आसा वेगळो खंयचो जांबोले, तेवटेच्यान आमच्या भायर सरपाक मेळटा हे वटेच्यान। सो तेवटेच्यान गाडी म्हाका दिसता भायल्यान वयताली। सो आतां कितें म्हणून काय कळना, कितलेशे 3 टन सुमार हांगा गोमांस मेळ्ळे आसा आनी हे आमी खोपोवन घेवचे ना। आमच्या गांवांत तरी जर असले धंदे जर कोण करता आनी जर ते करता आनीक तांकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी ते खोपोवन घेवपा ना। आमी मोले आसा जे जाग्यार राती संक सुमार काल सांजची संक सुमार हांगा बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी हांगा गोमांस हांगा धरलेले आसा आनी हे संदर्भांत जेन्ना पुलीस कंप्लेन केली आनी पुलिसांक बाकीचे सगळे लोक येयले, बजरंग दलाचे आनी भुरगे येयले, जवळ 100-200 भुरगे हांगा जमले आनी राती हांगा जे पळयता तुमी की राती अशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाली की पुलीस फोर्सूय हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा तैनात करचो पडलो। जे हांगा कोणी मांस हांगा हाडूंक घातला हे कोणाची एक प्रायवेट भाट आसा, हे भाटान पयलींसून हांगा चलता काय कितें असो दुबाव आसा। जेन्ना हांगा 2 बिहारी आसलेले, ते बिहाऱ्यांक विचारले जाल्यार तेणी सांगलें की हांगा एक लोकल पुलीस आसा, ते पुलिसान हांगा हाडून चावी काडली आनी गाडी हाडून भितर पुलिसान दवरले म्हणून सांगलें। तो पुलीस जो आसलो तो सिविलाचे आसलो, तेंचे कडेन तो व्हिडिओ आसा, रिकॉर्डो आसा आनी तांकां लागून हे सगळें जालां अशें हांगा तेणी सांगलेलें आसा। जो कोण मालक आसा तो हितून गुंतला काय कितें अशें दिसता की हांगा राती 2 गाडी आसलेल्यो, 2 गाडी हाडून खाली केला की हे गाडयेन जवळ 5-6 टन माल वचों शकना। तेन्ना आनीक भुरगे आसलेले 10 जाणटे, जेन्ना हे भुरगे येयले ते भायल्यान खंयच्यान पळोवले आनी कांयच कोणाक मेळना। हे 2 बिहाऱ्यांक जेन्ना विचारलें बाबा तुमकां कोणी सांगलां हें अशें म्हणून सांगलें, तेणी हांगा सविस्तर सांगलेलें आसा आनी लोकल कोणालो फोन ताका त्या टायमार येयल्लो तेन्ना तेजेंय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली आसा। जेन्ना सांगलें की पियान तांकां ताब्यान घेतले आनी गेले इन्व्हेस्टिगेट करपाक, तेन्ना भुरगे वोगी रावले आनी भुरग्यांक तेणी सांगलें की 6 वरांचेर सांजे तुमी केन्नाय येया, पूण बजरंग दलाचे जे कार्यकर्ते आसलेले तेंच्यांनी सांगलें आमी 6 वरांचेर कुळे पुलीस स्टेशनाचेर येतले। तेन्ना आमकां रिसर डिटेल्स दी, हे जमनीच्या पात्रांवाक हाडला काय कितें, की हांगा मोठ्या प्रमाणात हे रॅकेट आसा काय कितें। गोमांस भायले कर्नाटकाच्यान हाडटा आनी ते सांगता की तो पुलीस जो आसा तो तांकां हांगा सोडटा काय कितें असो दुबाव हांगा बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक पडलेलो आसा। तेन्ना हेजेर बारीक पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन बारीक पद्दतीन जावची, म्हणल्यार सविस्तर जावची आनी जे कोण आसा हितून गुंतल्या तांकां अरेस्ट करचे अशें बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केली आसा।
गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. रामा काणकोणकरान दिल्ल्या जबाबात खंयच्याच राजकारण्याविशीं दावो करूंक नाशिल्लो. नव्या दाव्या प्रमाण सखोल चवकशी जातली तशेंच रामा आनी फामिलीक पुलीस सुरक्षा दिल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. जाल्यार रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोवेको हॉस्पिटलात उपचारा उपरांत घरा परतल्ल्या समाज वावुरपी रामा काणकोणकर दिल्ल्या सावन राज्यांत बरीच खवदळ पातळ्ळा. मुख्यमंत्र्या सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेगीत हे आरोप भायर आयले. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर सुमार 23 दीस जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्लो. रामान दिल्ल्या पयल्या जबाबा उपरांत पुलिसांनी 24 वरां भितर आरोपीक अटक केल्ली. डिस्चार्ज जाले उपरांत म्हजे आनी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेवपाचें ठोस कारण कितें? रामाच्या तोंडात ही उतरां घातली कोणे असो प्रस्न मंत्री रोहन खंवटेन ह्या वेळार विचारलो. ज्या दिसा तो एसॉल्ट केस जाली त्या दिसा कंप्लेन जाली. कंप्लेन जातकर 24 वरां भितर जे आरोपी ताणें आशिल्ले सगळे आरोपींक ताणें धरले. पुलीस वॉज स्विफ्ट इन द एक्शन. ताज्या मागीर थोड्या दिसा मागीर रामान आपलो स्टेटमेंट दिलो. व्हिडिओग्राफी जाल्ली, स्टेटमेंटूय दिलो. त्या स्टेटमेंटानुसार ताणें सगळे आपले कितें आसा ते विचार मांडले. आनी काल ताणें मुख्यमंत्र्याचें आनी म्हजें नांव घेतलें आनी इट बिकेम अ सेन्सेशन. आज प्रश्न आसा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस. रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळ्ळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळ्ळे, सगळे लोक मेळ्ळे. रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें. रामान स्टेटमेंटूय दिलो. आनी ह्या पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें. ह्याच टायमार मुख्यमंत्री स्वता ताका मेळपाक गेल्लो. मुख्यमंत्रीन ताजे अडचण्यो आयकून घेतल्यो. मुख्यमंत्रीन ताका जाय तो पुलीस दिलो ताका जाय आशिल्लो. मागीर तांचे कडेन परत रिक्वेस्ट जाली की ताच्या घरा कडेन पुलीस जाय म्हणून. मुख्यमंत्र्यान ताका घरा कडेन पुलीस दिली. आतां मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा, जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कित्याक बोट दाखोवन सांगूं ना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून. तूं आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस. ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकर हाणें आदी दिल्ल्या जबाबात खंयच्याच राजकारण्याचो हल्ल्यांत हात आसा अशें म्हणूंक नाशिल्ले. मात ताणें आतां 2 वरिश्ठ मंत्र्यांची नांवां घेतल्यात. तांणी नव्यान केल्ल्या दाव्या प्रमाण चवकशी करतले. रामा आनी ताच्या फामिलीक पुलीस सुरक्षा दिल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें दिली. कोई बायस नहीं हमने दिखाया है. जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया था. वो हमने एप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज. उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से. और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था. तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तब हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था. ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को. उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर. तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा. जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया. उन्होंने का नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको. तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे. उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया. जो भी और एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स, जो हमको सारी चीज़ें मिली थी उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है. जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने कि वो उनसे मिलके जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा काणकोणकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रामा काणकोणकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय पे और इनका पास में स्कफल भी हुआ था. तो उसके बेसिस पर हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया. उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रामा काणकोणकर जी का. लेकिन रामा काणकोणकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट किया. डॉक्टर ने ओपिनियन हमको दिया कि ही इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट
till 2nd of October we were not able to get the statement. Finally on 2nd October our IO was able to get statement in presence of wife of Rama Kankonkar ji and his advocate. The statement was video recorded also. और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीज़ें मिली उसके बेसिस पे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। को रामा कानकोंकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकोंकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं। मजगतीर रामा काणकोणकाराच्या शेनवारा दिल्ल्या जबानेचेर खोलायेन तपास करपाची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. We are planning to meet, discuss with all these activists, NGOs who are there, and I think we have to collectively take the step ahead की बाबा हे जे आज गोवा अगेन्स्ट गुंडाइजम पळय चल्ला हे आज योग्य पद्धतीन मुखार वचपाक जाय. फाल्यां कोणूय येतलो आपूण एकटो येवन ते जर डिसलॉज करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हातून म्हाका दिसता गोंयचें नुकसाण जातलें. दुसरें जेन्ना दोन वर्जनां येता डीजीपी एक उलयता विक्टीम एक उलयता आतां नागरिकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. सो म्हाका दिसता काल आमी डिमांड केल्ले की हाजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर इंडिपेंडंट इन्क्वायरी हाजेर जावपाकूच जाय. सत्य भायर येवपाकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जीएमसींत डिस्चार्ज घेतले उपरांत घरा परतता आसतना रामा काणकोणकरान केल्ले आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भायर आयले. सरकाराची बदनामी करपा खातीर तशेंच मुद्दाम राजकीय रंग दाखोवपाचो यत्न केला अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केले. पळयात पुराय बातमी. रामा काणकोणकरान हल्लो प्रकरणाक आतां राजकीय वळण दिवपाचो यत्न केला. सरकार रामाच्या हल्ल्या प्रकरणात गंभीर आसा. रामान उलयतना 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतल्यात. तांची गरज नाशिल्ली. हे प्रकरण सनसनाटी करपाक ताणें ही नांवां घेतल्या. हाच्या फाटल्यान कोण तरी मास्टरमाइंड आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. हांव फाटलीं 25 वर्सां राजकारणांत आसा. लोक म्हाका वळखता. इतले दिसांनी तांणी अशें वक्तव्य कित्याक केलें तें मात समजूंक ना. हांव परत ह्या प्रकरणात योग्य आनी खोलायेन तपास करपाचो आदेश दितलो. रामाचे हे वक्तव्य फकत सरकाराक आनी राजकारण्यांक बदनाम करपाक केला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. रामाच्या केसीच्या बाबतींत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला. ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना. बट तेणी दिल्लो पयलींच्या स्टेटमेंट सगळें रिकॉर्डेड आसा. अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता. लोकांक खबर आहा गेलीं 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना. आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांव सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लागला. सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या. ओके आनी तेजें इन डिटेलान करता. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कितें स्टेटमेंट केलो म्हाका खबर ना. बट पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाक ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न आसा अशें दिसता तुमकां? तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव कारण तेणी जें सांगलें त्या अनुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केल्या. त्या खातीर स्पेशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हणल्यार विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशना खातीर अननेसेसरी क्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. आयतारा नावेलीचे ग्रामसभेत साबार विशय चर्चेक आयले. पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि प्रोजेक्टर बसोवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. वाठारांतल्या ओल्या कोयराक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायत सरपंचाक बरेच धारेर धरले. पळयात पुराय बातमी.
आयतारा नावेलची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत कोयर, गटार, सीसीटीव्ही, सिग्नलां आनी हेर विशय चर्चेक आयले. पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी प्रोजेक्टर लावपाची मागणी थळाव्यांनी करून लेगीत अजून मेरेन कॅमेरे कित्याक ना असोय प्रस्न थळाव्यांनी केलो. नावेले इगर्जे मुखार आशिल्ल्या मुखेल जंक्शनार लेगीत सिग्नलां बसोवपाची मागणी करत वाठारांतल्या ओल्या कोयराचेर लेगीत खर चर्चा जाली. पळयात. एक आसलो आमगे रोशनी लॉटरी दीस म्हणटा तेगेले तेणें सब डिवायड एक प्लॉट केलो आनी तो एक प्लॉट परचेज केला आनी एट दॅट टायम ते सब डिविजन केलें तेणें गटार मारना ड्रेनेज सिस्टम सो तेणें तें चोवंक पळयना न्हू तें कांय कळना तें सो ते पंचायताक सांगता गटर मारपाक मागता आमी रेजोल्युशन बी केल्ली तेगे वॉर्ड मेंबरान टोनी गोन्साल्वीस सो तें रेजोल्युशन म्हणटा तें रॉंग आहा आनी तें आपल्या जाय तशें करून जालना म्हणटा सो तो चेंजीस करपाक थारायला सो हांव समजयतलो आनी कोणाय इफेक्टेड जाता सारकें ओवरफ्लो तितून जाता आनी तें चोयन सगळें तें रेजोल्युशन करतलें नंबर 1 नंबर 2 सिग्नल्स आहाय ती जंक्शनाची ट्रॅफिका लागून पीक आवर्स टायम ती मातशें फंक्शनींग करपाक डिमांड तेंगेलो. तिसरो पॉयंट आहलो गार्बेज वेट गार्बेज कलेक्ट करप म्हणून ड्राय जाता बरी तीच भशेन वेटाकूय वचपाक सो हांवें सांगिल्लें ना पंचायत इज इन द प्रोसेस टू डुईंग दीस ऑल द प्रोसिजर ओके आनी मारपाकूय लागून डिमांड आहा. एक पार्टी आमगेलें वर्क ऑर्डर मेळ्ळी टेंडरिंग केलें सॉरी वर्क ऑर्डर दिवपा टायमार तो अपोज केलो सो तोय आमी कंप्लीट करता ते प्रोसेस. हांवें एक पॉयंट रेज केला दॅट इज अबाउट द कॅमेरा. जायत फाटी आमी मेंबर्स येताय आनी रावताय सरपंचाक मेळपाक पण तो आसना आनी मागीर तो येतकूच म्हणटा अरे हांव भायर गेलो रा इन्स्पेक्शनाक मागीर तेगे स्टाफ आहाय ती म्हणटाय ना तो येतलो आनी लोकांक ती रावोन दवरताय. जायत वरां हिंगा लोक येवन रावताय सगळी लोक म्हणटा आमी 2 वर रावताय 3 वर रावताय पण ती माननाय. तेज लागून हांवें पॉयंट घायलो फुडें की आमी कॅमेरा घेवया आनी लास्ट टायम कितें जालें हिंगा एक टॉपिका लागून येयले ड्रेना लागून हिंग झगडीच पेटली ते स्टाफा मध्ये पंचा मध्ये आनी सगळी आसलोली सगळी प्रेझेंट आसलोली जे कोण पंचायतान हाय सगळी आसलोली पूण आतां ती म्हणटाय कांय जालें ना नथींग दिस इशू वॉज नॉट बॉट टू माय नोटीस वी डोंट नो नाव वी विल कम फॉरवर्ड. This is just dragging, and they believe that, we will do it. And they keep saying it. So now we need to have a proof even as public that we have come to the panchayat so that there is no denial. And tomorrow, they can even assault us because they're already angry. Imagine for a meeting right now, they tell us keep the mic down. This has to be recorded. There have to be cameras. Here, there are 2 days in a month, like 2 days, wherein they come and they collect the plastic waste. But what are we supposed to do of the wet waste? So for each, each Gram Sabha meeting, it is said we will, propose this plan. We are working on it. We are doing something. I have put the tender forward. And, there is a lady called Secretary Mendonka. So she also comes forward. Continuously, there are people asking about it. But there is no response. There is nothing being taken forward. No proposals for the wet garbage, and people here are suffering with this problem. Regarding the Talati, there are people and me myself have experienced this problem. I come, she serves me a notice that is dated on the 1st of October. Okay, and then she gives it to me after 7 to 8 days. And then I asked her, do you maintain an inward and an outward register? The answer is, तू म्हाका शिकयनाका कितें करपाक जाय म्हाका जाय तें हांव करतलें म्हाका शिकयनाका हांव हिंगा बसला म्हाका खबर आहा कितें करपाक जाय. दिस इज हाव अ सुप्रीम बॉडी एक्ट्स and is it our duty for her to maintain a register or is it the panchayat who has provided her the provisions to sit in the Naveli Panchayat? It is their lookout to ensure that she maintains an outward and an inward register. काळे जाल्या सारखी हिंगा टेनंट कोणाक गेले हांव नको कोणाक येते टेनंट. So either panchayat takes action. I'll find out with Inas कोणाक येते. No, I want to know what action panchayat is taking on this. Send a notice न्हू तेका. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. आयतारा सांकवाळा वाठारांतल्या ग्रामसभेत परतून एक फावट बरोच बोवाळ जालो. पंचायत निधीत अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. पंचायत मंडळा कडल्यान सविस्तर जाप मेळूंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. फाटल्या सप्तकांत ह्याच विशया वयल्यान ग्रामसभा तहकूब केल्ली.
आणि एकूच सांगता की ती लेटर जे माझा प्रश्न विचारतो त्याचा आन्सर देऊ आहे किंवा तू लोकांकडे असा का यांच्याकडे असा यांच्याकडे म्हणजे फंड ना म्हणून सो फंड ना म्हणटकीर आतां टोटल खंय ना खंय कसो तरी फंड आमकां जो काडपाक जाय तेजें इन्फॉर्मेशन हांवें खंयच्यान तरी जो एप आसा तितूंतल्यान काडलें आमकां कळ्ळें की ह्या वर्साच्या ऑडिटाक म्हणजे आज पर्यंत ऑक्टोबर आयज तारीख कितली 10 तारीख जर तूं सो 10 तारीख पर्यंत आमी 12 तारीख पर्यंत टोटल कितलो खर्च जाला सो पळोवपाक गेलो की टोटल खर्च जो आसा तो टोटल कितें 10 लाख आनी वयर कितें तरी जाला ओके सो जेन्ना 10 लाख खर्च जाला तेका 4 लाख रुपयाचें लायटीचें बील आसा 3,99,000 रुपयाचें लास्ट टायम सांगल्या सारकें आनी आतां जो फुडलो जो हांवें मागीर डिवायड केलो जो बाकी सगळो जो तांच्यांनी खर्च जो दाखयला इट इज बीन डिवायडेड बुश कटींग जे आसा आनी ट्रेंच क्लिनींग गटार क्लिनींग 7वी वॉर्डाची तेजेर वावचर्स मारल्या आनी ते इशू केल्या सो आतां तितूनय मागीर कशें गांवचे लोक आतां गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता तर ओके बाबा कितें आसा तें समजूंक शकता जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां ओके जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना कळ्ळें किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव भारता तिनीकर नूर अहमद गाजीपूर सादिक अहमद गाजीपूर रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता हे 5 लोकांच्या नावांचेर आज आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इशू केल्या ओके सो हे वाउचर इशू कशें केले आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आज हे प्रत्येक पंच मेंबराक प्रत्येक पंचाक सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा ते पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या सो आपूण तेजें आन्सर दिवपाक शकना आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले आमी ताका सांगलें सुद्दां गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना तूं कितें आसा तें खरें उलय बट तो उगी रावलो आजचे जे मिटिंगेक आमचे ग्रामसभेक येयल्ले आसा त्या बद्दल आमकां ती सांगलेली ती हेच्या खातीर आमी ते सेक्रेटरी आमकां मिसगायड केलें म्हणून आमकां तें सिद्ध जालें म्हणजे आमी ते हेचेर कंप्लेंट दिली की आमच्या BDO ऑफिसान की आमकां हें कळ्ळें त्या बद्दल कशें कितें आसा तें आनी ते सेक्रेटरी सरान आमकां डिजिटल हे ती आसा म्हणून आमकां कांय सांगूंक ना त्या बद्दल आनी तेच्या खातीर आमकां 7वी वॉर्डान तेणी आमकां जें काम आमकां डिसिल्टींग गटार आनी हें काम करता म्हणून आमकां सांगलेली आनी ती तुमी करून घेया आनी कन्सर्न पंच आसा तांकां सांगलेली तुमी तें काम करून घेया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें खुद्द तुमी काम करून घेवपाचें म्हणून सांगलेलें आनी ते त्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें त्या हेजेर पेमेंट करता आनी ती पेमेंटा खातीर आमी OTP दिता म्हणून सांगलें OTP दी म्हणून सांगलें त्या बद्दल हांवें ती OTP दिली आनी बाकीचे जे कितें इन्क्वायरी जावपाची आसा ती आमी आमच्या हेका BDOक दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां जे म्हायती दितले त्या बद्दल आनी हे आमकां प्रेस करता ते सगळे फूल हेका बॉडीक आमचे प्रेस करता म्हणजे तुमी इलिगेशन आमचेर घालता आमचेर आरोप सिद्ध जावनी मागीर तुमी इलिगेशन आमचेर घाला बोरी पुलाचे दुरुस्ती काम टप्प्यान सुरू आसा पुलाच्या दुरुस्तीक लागून येरादारीक पर्यायी मार्ग वापरपाची सुचोवणी केल्या मात दिल्ले सुचोवणे प्रमाण आयतारा सकाळी 8 वरांचेर पूल उक्तो जावपाचो आशिल्लो पूण तो 8 वरांचेर उक्तो करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक बरे त्रास जाले राशोल बोरी फेरयेत वचपाक लोकांची व्हडली रांग दिसून आयली लोकांक वरांची वरां तळमळचे पडले बोरी पुलाचे दुरुस्ती काम सुरू जाला पुलाचे दुरुस्ते खातीर 11 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन टप्प्याटप्प्यान ह्या पुलाचेर येरादारी बंद करपाचो निर्णय संबंधीत प्रशासनान घेतला येरादारी करप्यांक त्रास जावचो न्हय हाचे खातीर पर्यायी मार्ग वापरचे अशी सुचोवणी लेगीत केल्या 11 आनी 12 तारखेर रातचे 8 ते सकाळी 8 मेरेन पूल बंद आसतलो अशें कळीत केल्ले
मात अशें आसूनय आयतारा सकाळीं 8 वरांचेर पूल उक्तो करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जालो. पूल बंद आशिल्ल्यान जायते लोक पर्यायी मार्गान वचपाक गेल्ले. मात राशोल बोरी फेरयेंत वचपाक लोकांची व्हडली रांग दिसून आयली. हातूंत भर म्हळ्यार थंय 2च फेरी बोटी आसात, तशेंच फेरये कडेन पुलिसूय तैनात ना. हाका लागून लोकांक वरांची वरां थंय तळमळचे पडले. थंय आनीक फेरी बोटी घालच्यो अशी मागणी लोकांनी केल्या. बाजार जाल्यार सगळी बाटा गाडयेन आनी लावपाच्यान आनी विकपाच्यान तो फेरी एक्स्ट्रा घालू ना. ना न्ही रे आनीक जाय आशिल्लो 2 दीस बंद म्हणटकीर. तुमी खंय वचपाची? शिरोड्या. तुमकां सकाळच्यान आसा तुमी? गाडी आदी अर्द वाटी. 2च फेरी हा, लोकांची गर्दी चड हांगा. कितें कांय ना सगळें गव्हर्मेंटान तेलय करून जाल्लो न्ही पयलें. टायमींग दिला 8 ते 8 पयलें करूं जाता न्हू. तुमी पयलीं अरेंज केला आनी मागीर पण लोक कोडे जाय एक पुलीस ना कांय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.